प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत। लूक चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 10। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कपेरनाऊम गेलो। कोण एकल्या शोधपुतीचो चाकर ताचे खेरीत उपुरबायेचो पिडेन पडून मन्नाचे तोंडीर पावलोलो। जेजूची खबर आयकतोच ताणें जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें। आनी जेजूशी येवन ते ताच्या लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग कोत्ता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां। आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो आनी तो ताच्या घराशी पावंक जोबोर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडले, सायबा, त्रास घेवं नाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना। त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें। एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं। तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलोलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक यो म्हणत जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक उमकें खोर म्हणत जाल्यार तो कोत्ता। हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतोन आपल्या फाटल्यान येतो लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलांत पर्यंत पडूंक ना। आनी धाडलेले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू रोमी शोधपोतीच्या एका चाकराक बरो कोत्ता। आनी बाबणीनो, ही व्हडली मिलाद कशी घडटा। वो जो रोमी शोधपोती आसलो तो एक इस्रायल परजेचो दादलो न्हय आसलो। ताका देवान म्हणजे इस्रायली परजेच्या लोकां बरोबर देवान एक कॉवेंट केल्लो, म्हणटा ताका एक कॉवेनंट। म्हणटा जेन्ना वो शोधपोती जेजू कडेन येता आनी म्हणटा म्हज्या चाकराक बरो करत, पयलें उतर धाडटा, तो जाणो की जेजूच्या उतरांनी अधिकार आहा। कित्याक वो शोधपोती एका अधिकाराचो मनीस आसलो। तो मनशांक तो आपल्या सिपायांक म्हणटालो, तूं वच, ते वेताले, ये, तो येताले। तो जाणो आसलो अधिकार म्हणजे कितें। आनी ताणें जेजू वयर खूब कवायकी आयकल्ल्यो की जेजू खरेपणी लोकांक बरो कोत्ता, तो उतर उलयता आनी त्या उतरा वरवीं लोकांक बरीं कोत्ता। म्हणटच जेन्ना तो जेजूक विचारता की म्हज्या चाकराक बरो कर, तो जाणो आसलो की जेजूच्या उतरान अधिकार आहा। जेजू बिश्टी उतरां उलयना। जेन्ना जेजू मागणें कोत्ता, जेजू हुकूम दिता, तो हुकूम सदांच पिडेच्या ओतम्यांक पयस घालता। जेन्ना तो कोण देंवचार बसलो मनीस आसा ताका देंवचार तो पयस कोत्ता, म्हणजे हुकूम दिता। जेन्ना कोण मेल्लो आसा ताका पुनः जिवन कोत्ता। जेन्ना कोण कुड्डो आहा ताका हुकूम दिवन तो आतां ताका दोळे दिता। म्हणटच भाव भयणीनो, वो शोधपोती पळयता तो की जेजूच्या उतरांनी खरेपणी अधिकार आहा। आनी जेन्ना तो सजमता की जेजू फकत उतरा वरवीं ताच्या चाकराक बरो करूंक शकता, तो जेजू आतां जेन्ना कळोन येता की हो शोधपोतीचो चाकर बरो ना, जेजू तेज्या घरा येवंक सोदता। पूण शोधपोती जेजू कितें म्हणटा, तूं म्हज्या घरा येवपाक म्हाका फावो ना, पूण तूं एकूच उतर उलय, तुज्या उतरान अधिकार आहा, तूं उतर उलय आनी हांव जाणो की म्हजो चाकर बरो जातलो। आनी जेन्ना भाव भयणीनो जेजू ह्या शादपोतीची उतरां आयकता, तो म्हणटा, आख्या इस्रायली परजेन असलो भावार्थ हांवें केन्नाच पळोवंक ना। देव जेजू इतलो खुशाल जाता, तो म्हणटा ह्या दादल्याक जेन्ना तो अशें उलयता,
ह्या दादल्याचे उतरां आयकून हांव एकदम अजाप जालां, कित्याक ह्या दादल्याक ह्या शाद पोतीक एकदम भावार्था. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें कोत्ता, जेन्ना आमी कितें उलयता, जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, आमकां आमच्या उतरांनी अधिकार आहा म्हूण आमी हें स्वत मानता काय? आमी कितले मागणें कोत्ता, कितले देवस्पण कोत्ता, कितल्यो लादाई कोत्ता, कितली नोवेनां कोत्ता, कितले तेर्स कोत्ता, पूण आमी आतां फकत धर्मान बुडल्या. आमी मागणें कोत्ता पूण आमी नकळो की आमच्या उतरांनी खरें अधिकार आहा, खरें पावर आहा, खरें म्हणजे जें आमी उलयता तें आमकां घडोवन शकता जेन्ना आमी भावार्थ धरता. ज्या भाशेन ह्या शतपोतीन जेजूक सांगलें, तूं फकत उतर उलय, तुका म्हज्या घरा येवपाक तुका म्हज्या घराक येवंक म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हज्या चाकराक भलायकी मेळटली. आनी भाव भयणीनो, खरेपणी जीं उतरां ताणें म्हणलीं जेजूक, जेजू आतां ताच्या भावार्था वरवीं अजाप जालो आनी त्या चाकराक ताणें बरो केलो. आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजूचे फाटल्यान लावता, जेजून आमकां सांगलां जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ धरता, आमी ताका स्वत मानता, जीं कामां जेजून केल्यात ती आमी करूंक शकता, आमी करूंक पावतले, आमी करूंक शकतले. कशे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतरांची स्वत मानतले, ताणें आमकां सांगलां जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ धरता, जीं कामां ताणें केल्या आमी करूंक शकतले. म्हणटच आयज आमी आमकांच विचारया, आमी जीं कामां आमकां करूंक जाय, जी जेजून केली आमी करूंक शकता काय? फकत आमी मागण्यांनी बुडल्या, आमी धर्मांनी बुडल्या, आमी खूब वस्तू उलयता पूण आमच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया आनी खरेपणी देवाचें उतर आमच्या काळजांत दिवून तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान सोडून आमी तीं उतरां उलोवन खरेपणी आमच्या उतरांनी अधिकार आहा म्हणून जेजूच्या भावार्था वरवीं ते अधिकारान आमी आतां सगळें बरें जें जेजून केलां तें आमी फाव करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.